जेजूक एकवटोन वो वेळ साधताना सगळे आमचे भितरले जिवीत जेजूक ओपून दिवया. जशे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शेवरान हे पोरी सगळे आपले जिवीत जेजूक दिवन जेजून ताका पवित्र आत्म्या वरवीं सगळी शिकवण दिली. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशे भाशेन आसूंक जाय हें आमकां जेणे तो आतां ह्या वेळार फाव करता. आमचे सगळें ताका ओपून दिवया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. लॉर्ड, with you in me, may I be more like St. Francis Xavier, who surrendered himself entirely to you, allowing your Spirit to reveal all that he has to say and do and be. Like him, we also want to make this total oblation of ourselves to you. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक प्रसन्नान तुवें दिलाय त्या आचवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या घोटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूं आनी सोर्गीच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसात मातशी. से कॅथिड्रलांत रिलिकांचो उमो घेतल्या उपरांत कॅथिड्रलाचे दावे वाटेन एक व्हडलो पेंडोल आसा. तातूंत तुमी वेळ सारचो. धार्मीक आनी एक सोबीत आनी रंगीत एक्झिबिशन घडोवन हाडलां. तशेंच भावार्थाची समजणी दिवंक दियोसेसन केंद्रांनी एक बाग रंगयल्या. सांता सिसिलियाच्या ऑडिटोरियमांत आसा थी दिसाची आनी सांजेची एक दाखोवण जाता. तातूंतय तुमी वांटो घेवचो. आयज डिसेंबराची 2 तारीख आनी ग्रेस चर्च मारगांव ताणीन बर्निंग बुश हो कार्यक्रम 8:15 थंयसर बसयतले. 9:30 पयलो जाल्लो आसा जातलो. मागीर 11 दनपारचो 12:30 अडेजांक 4:45 आनी 5 आसतलो. आयज सांजे 7 ते 8:30 पिलारचे संस्थेचो फादर एलन तवारेस फ्रांसीस ऑन अ मिशन जपान हो तांचो म्युजिकल शो बसयतले. आनी तातूंत तुमकां बागयोन फ्रांसीस शेवराच्या जिवितार कितें घडलें जपानाक तें तुमच्यान बरे भाशेन पळोवंक जाता. ह्या एक्सपोजिशनाच्या सुमयार भावार्थाचो संदेश सगळ्यांक पावोवंक एक्सपोजिशन कमिटी युनिटी वर्ल्ड कप फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडटात. जातूंत ब्राझील, पोर्तुगाल, नायजेरिया, गाना, भारत आनी हेर वांटो घेतात. डिसेंबराचे 5 वेर रायच्या ग्रावंडाचेर तांची उक्तावणी जातली आनी फायनल्स डिसेंबराचे 14 वेर. ही खबर दुसऱ्यांकूय दिवची आनी तुमी येवचें. क्रुज दुस मिलाग्रेस हांगा जें ओत्मीक नोसोरण्याचें केंद्र आसा ताची हाल्लींच उक्तावणी जावन जायतोच वावर केला.
उरलोलो वावर शेवटाक पावोवंक तुमचो मोलादीक आदार बाजिलिकेचे दावे वाटेन खुरीस आसा थंय एक कावंटर आनी दुसरो कॅथिड्रलाचे दावे वाटेन थंय तुमचो आदार दिवचो. फाल्यां मिसां तुमच्या आत पानाचेर निमाणे पानार बरयल्लें आसा पूण तुमकां आतां कळीत कोत्ता हांव सकाळीं 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 आनी फेस्ताचे मीस 10:30 त्या उपरांत 12:30, 3:00 स्पॅनिश, 4:00, 5:00 आनी 6:00 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. आमचे दिनवास फादर वालेरियनाक ताणें मीस पेटयलें आनी आमकां बरो उपदेश दिलो. तांकां आनी याज्ञिकांक देवाचें बेसांव आमी मागता. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मागणी घेवया. म्हज्या उपरांत म्हणात, बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर वरगोटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. सगळे परिस्थितीन देवाची वाखाणणी करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. San Francisco